पाण्या शिरदोना प्रस्तावित जमीन कन्वर्जन फाटी घेवचे तशेंच विरेशाक ओडून भायर काडपी पुलिसाक निलंबित करचो म्हूण लोकांची मागणी। आंदोलन तिसऱ्या दिसाय सुरूच, फाल्यां आंदोलन आनीक खर करपाची लोकांची शिटकावणी। याच करात 2012 मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें सरकार येतकीच 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून। आज 14 वर्सां जाली रिजनल प्लॅनूच येना। कित्याक हांकां जागे विकपाक जाय। एक्शन कोण करता? मेन्स रिया म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आहा हातून लॉन मेन्स रिया म्हणा। इट इज द एक्शन एंड द इंटेंशन, द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग हिम एंड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी हार्म, बोथ रेस्ट ऑन द PI. So there has to be action. He has to be suspended immediately. Suspended pending an inquiry. सीएमान इन्क्वायरी करता म्हटलं ते PI. ना इन्क्वायरी सस्पेंड कर पयलो न्ही, सस्पेंड पयलो करपाक जाय तेणें ताका। आज एक रात पासून वचूंक जाय नासली। सगळ्यांनी डिसाइड केला की या 39A च्या अगेन्स्ट हो जो मुवमेंट आसा आमचो तो फुडें व्हरतले आणि फाल्यां याच आझाद मैदानाचेर याच पवित्र भूमीचेर सांचे 4 वरांचेर करो या मरो आंदोलन, महाआंदोलन। असले आंदोलन हे गोंयकार आमी करतले, बारीक समाजाचे लोक करतले। And the people do not want such harmful projects to our environment, to our ecology. त्याच पद्धतीन हांव सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जे ऑर्गनायझेशन आसा ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशना लागीं मागता आमी एकठांय फाल्यांच्या दिसाक जावपाक जाय। नोरांचेर मुगे सातूय जे गांव आहाय, सुराले गांव, कोलवा गांव, बाणाले गांव, वारकी गांव, ओल्डे गांव, कुरमणी गांव आणि केळशी गांव, 7 जाग्यार सोन 3 वरांचे एक आम बस दोतले। थिंगसोन एक गांवांसून 40-50 लोक पूण मिनिमम भायर सरपाक बसीन येवपाक हिंगा, ताकी आमी 4 पावपाक। हे म्हाका दिसता आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोकां उलो की आम भायर या, आम एक 50 जाणू समज एक विलेजींतू भायर येयले जाल्यार तितलो लोक हिंग पावतलो। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस।